गोंय सरकार गोंयचे 60वे मुक्ती वर्स मनोवपाच्या मुडात आसा आनी त्याच वेळार आपले तरणाटे पिरायेर गोंय मुक्ती खातीर जिवाचें रान केल्ल्या एका 85 वर्सां पिरायेच्या झुजाऱ्याक म्हाजी नोंद घेत रे अशें सरकाराक सांगचें पडटा. तकली भेरावपी गजाल. हय, बाळ्ळीच्या पांडुरंग रामा नायकान तशी खंत सरकारा कडेन उक्तायल्या. गोंय अंदू आपले 60वे मुक्ती वर्स मनोवपाचें आसा. ते निमतान मुक्ती झुजाचो इतिहास भारतभर पावोवपाच्या हेतान प्रमोद सावंत सरकारान केंद्रा कडल्यान 100 कोटी मागल्यात. कोरोनाच्या काळातय दबाज्यात कार्यावळी जावपाच्यो आसात. जाल्यार त्याच समयार बाळ्ळीचो स्वातंत्र्य सैनीक आपली व्यथा मांडटा. तो म्हणटा, आपणे वावर केल्ल्याचे स्वातंत्र्य सैनीक संघटने कडेन पुरावे आसात. भारत सरकाराक चीट बरोवन जायतीं वर्सां जालीं. सरकारान सगळ्यांच्या वावराची दखल घेतली, पूण आपली अजून नोंदच घेवंक ना. आयकात ताका. आम्ही जे प्रकार मुक्ती केला त्याने भरपूर केलं की आम्ही दोन प्रभाकर हो एक काजूतलो प्रभाकर जीव फळदेसाय तो एक पोंडू फट्टे तो एक अशें करून आमी हो बाबूसो सदाशिव बाबूसो कुरेकर हो सदाशिव अशें करून आमी एक कडेन जावन आमी कार्य केलेली आहा. खंय कितें आसा खंय अमके कडेन आसा अमके कितें करतले अमके कडेन अमकां अशें करून आमी तेची भरपूर कार्य केलां. बावटे 4 रस्त्याचे चिचे बावटे लायले जय हिंद म्हणून बावटे लायले कडेन आसात. अशें करून आमी कितलीशी ती काम केले कडेन आहा. दुसरी हांवें हातूंक मडगांवां रवीन भवन तातूंत हें केले कडेन आसा. तेजी म्हाका हें दिल्ले कडेन आसा. अशें करून हांवें भरपूर काम केले कडेन आसा. आज पर्यंत फ्रीडम फायटर म्हणून तुजें नांव ना? नांव म्हणजे सगळें आसा पूण म्हागेलें रजिस्टर केलें ना. इतकें रजिस्टर जालें ना म्हणपा म्हाका म्हणपा तशें करून हांव म्हणजे हेजे फुडें हांव कितले पावटी गेलो कोणा फुडें केक रमाकांत केकरी ते म्हणपा तुगे म्हणपा सगळें म्हणपा आपल्या दोळ्या कडेन आसा म्हणपा तुवें काम केलें तितलें दोळ्या कडेन आसा पूण म्हणपा लागलो अशें करता तशें करता पूण म्हणपा तें दिल्ली धाडटा आनी खंय धाडटा हें करता तें करता अशें म्हणपा लागलो. दुसरो होतो आमकां तो खासदार सावयकार तेजेर पेपर दिल्ले कडेन आसा हांवें तो म्हणपा आपूण म्हणपा दिले धाडून ते म्हणपा सगळें म्हणपा तुमगे सॉल्व करून दिता. म्हणजे काही ना अजून पर्यंत काही ना. हांव वाट पळयता काम करना जाल्यार ते आतां हें करतात पेशंट घेता आनी खातात सगळ्यात हें करता एवढ्या मिरयतात आनी आमी स्वता केली त्या मनशा पळय धक मारता हांगा. काम करपी तुमी? हय अशें आमी खूब काम केलां भरपूर काम केलें. इश्कोला इश्कोला वचून आमी पुर्तुगेज इश्कोल शिकप तितून वचून तेची ग्रास फोडप तिळसांज वचून फातिमा साहेबीन आली ती काडपाक गेले आमी ती काडायले. खंय कितें आहा आमकां जावपा जाय तें जावपा जाय. आमगे स्वतंत्र गोवा स्वतंत्र जावंक जाय अशें हें तुमची ध्येय आसलें? हय ध्येय आहा जावंक जाय अशें म्हणपा आमी सगळें येवजन झगडले. पूण अजुनूय सरकारान तुका मान्यता दिली ना? सरकारान काय केलां दिता आतां परिकाराक हांगा आहलो दिल्ली गेलो संरक्षण मंत्री म्हणून जाल्लो तेन्ना तेका थंय हें धाडलें लेटर धाडलें नरेंद्र मोदी तेका लेटर धाडलें तर तेणें म्हणपाक तुगेलें गोवा सरकारान दिवपाचें करपाचें आनीक परिकारान म्हाका थंयच्यान लेटर धाडलें खंय दिल्लीचो तूं म्हणपाक गोवा सुंदर म्हणटा रावत आनी थंय म्हणपाक करून घे तें तेणी करपाचें तें म्हाजेर हें आसा लेटर आसा तें आतां हेका लायला कितें म्हणून खबर ना. म्हण अजुनूय कांय जालें ना? कांय जालें ना. आतां कितें मागता तूं? आतां म्हाका तुमचें आमगे जें पळय कितें काम केलें कडेन तेजें आमकां मोबायला दिवचो म्हणजे आमकां एक भितर एंट्री करून घेवचें म्हणजे आमकां एक अभिमान. आमी एक बाबा फ्रीडम फायटर स्वतंत्र गोवा स्वतंत्र केलो अशें झगडले आमी अशें आमकां एक अभिमान दिवचो आनी आमकां कितें मदत करची म्हणजे पेन्शन दिवूंक चालू करची अशें लोकांक दिता तशेंच पेन्शन आमकां चालू करची अशें न्हू जाल्यार कांय दिनासतना अशें की सोडचें अशें म्हणपाक. गोवा 365 खातीर बाळ्ळीच्यान रमेश नायक रावत.